ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾತು ಬಾರೋಣ ಸೊಗಳಿ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಿರಾಲ ಬಲ ಶಂದಲಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಹಿರಿಗಿರಿಮ ಬಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಬಲ ಶಂದಲಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಬಲ ಹಿರಿಗಿರಿಮ ಬಲ ಶಲಲ ಶಲಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಹಿರಾಲ ಬಲ ಶಂದಲಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಹಿರಾದಶದ ಬಲ ಶಂದಲಲ ದರಿಗಿರಿಮ ಬಲ ಶದರ ದರಿಗಿರಿಮ. Hallelujah 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 hallelujah. आम्ही सगळे आमचे माथे बघूया, मान बघूया. सुम्या मुखार आम्ही तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सार वें सुरयलो सगळो संवसार घट्ट म्हणे. आम्ही तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता. घट्ट वडल्यान भगवंत कुर्सार वें सुरयला सगळो संसार. आम्ही तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसु मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सार वें सुरयला सगळो संसार. हात उबारून पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. आनी दोन पटी वडल्यान पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर पदवी मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससनाक म्हणया. सर पदवी मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना परत म्हणया. सर मान पदवी महिमा आणि स्तुती तुका ससनाच्या ससनाक परत म्हणया. सर मान पदवी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया 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 त्या पवित्र सक्रामेंतांत करपणी आजारसच्या म्हज्या मगाळा सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोडवंदरा तुवें सांगलां हांव तो सर्वेस्पर देव तुका बरें करचो जेरमाया प्रवादाच्या पुस्तकांत हें तुवें सांगलां हांव तुका परत्यान भलायकी दितां तुका गूण करतां तुज्या पवित्र हजारपणा थंय आमी आयल्या तूं आमचो दैवीक गूण करनार तूं वर्तो वैज तूं आमकां आज तूं आपड सुमिया जर पिडेंतलें बांदपासांतलें खोटेपणांतलें तुश्टकायेंतलें सुटका दी आमी तुज्या वर्त्या पदवेक आनी काकुळतीक मान करता आनी तूं आमकां परत्यान बरें करताय म्हणून आमी पातयेता तुज्या गूण करच्या कुरपेर आनी सत्तेक आमी आमची काळजां उक्ती दवरता आनी तुजो मोग आमकां उगडाप जावं ह्या वेळार तुका आमी आराधन करतना आमचे गाय तूं गूण कर आमचें तें कितें मोडोन गेलां तें तूं सारकें कर कितें उलेपण आसा तें तूं भरती कर कितें पोरणें जालां तें नवें कर तुज्या मोगांत आनी काकुळटींत जियोंक आमकां फावो कर आमेन अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. होगळाप तुका सुमिया जेजू Hoglap tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumyan Jesu. आराधन तुका सुमिया जेजू Aradan tuka sumyan Jesu. अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan 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 tuka sumyan Jesu. भाव भयणीनो वर्त्या देवा थंय आमी सगळीं हजर आसा आमची दिश्ट हांगासर आसूं वो तो सोमी ताच्या पांया मुळा आमी आयल्या तो आमचो धनी सुडवंदार तो वैज तो गूण करनार तो आमकां बरें करता देखून आमची दिश्ट ताचे थंय खंचोवया आज आमी ताच्या गूण करच्या सत्तेचेर नियाळ करतले हात येतले आनी ताची बक्षाण्याची सकत आमी अनुभव करतले कित्याक पवित्र पुस्तकांत सांगली ती उतरां निर्गमन ग्रंथांत 15व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्य हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता आय एम द लॉर्ड गॉड हू हीलeth यू तुमकां बरें करता आनी कीर्तन 103 अशें म्हणटा की तुमी म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमयाची ही बरोवसाची उतरां पळया सगळे आमचे रोग आमचे पातकां तो बक्षिता आमची पिडा तो गोड करता
फोंडांतलें तो आमकां वयर काडटा, मरणांतलें तो निवारता. इतली बरोवशाची उतरां किर्तन नूरा मुहूर्तें. आनी इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 53वें अध्यायी 5वें वाक्य, पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो, ताचेर पडलेले खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतली उतरां 30वें अध्यायी अशें म्हणटा, हांव तुका परतून भलायकी दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कोणें म्हणची ही उतरां? कोणें म्हणची ही उतरां? हांवें गे देवान म्हणची ती उतरां पळय. देवान म्हणची ती उतरां, हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. परत्यान भलायकी दितलो म्हळ्यार हाजे की पयलें देवान बरें केलां. समागी हाजे की पयलें बरें केलां आनी परत्याक आमी सुखीन पडल्या. आनी ह्या मरेफात आमी पातकाक वळख जाल्या, आमकां गाय जाल्या, पिडेक आमी बले जाल्या. परत देव म्हणटा पळय ताचो मोग पळया, कितलो सासनीक मोग, कितलो पळया. परत्यान हांव तुका भलायकी दितलो, तुजे गाय बरें करतलो, तुजे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर, फॉर आय विल रिस्टोर द हेल्थ टू यू अँड युअर वुंड्स आय विल हील, डिक्लेअर्स द लॉर्ड. देव हें सांगता, परत्यान हांव तुका भलायकी दिता. कितली अपुरब्याची बरोवशाची उतरां पळय, कितली बरोवशाची उतरां देवान ती सांगल्ली. आमकां धदोसकाय भोगता ही उतरां आयकून आमकां धदोसकाय देवाची उतरां ती बरोवशान आमकां भरता की ताचे थंय आमकां परत येवंक आपोवणें दिता. माथेवाच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 16 वाक्य 16 आनी 17, सांज जाता जायते देवसार लागल्या जनांक लोकांक ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसारा धांवडायलें, पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवसार ताणें धांवडायलें आनी पिडेस्तांक एकल्या दोगांक गूण केलें गी. कितल्या जनांक? आयकोना. सगळ्यांक ताणें गूण केली पळया. पूर्ण जालें. हिजाया प्रवाद्यान सांगलें तें आत्तां आमी आयकलें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पण आमची पिडा शिडा वोवसो एकलोच देव कोण? आयकोना. व्हडल्यान सांगया, व्हडल्यान सांगया, आमची पिडा शिडा वोवसो देव कोण? जेजू. तिके तोंड जावन व्हडल्यान सांगया, तो संतोष आमकां भोगोवन दी. जेजू आमची पिडास हाडटा, दूख निवारता. की आमची पिडा वोवसो तो मात्र आमची पिडा शिडा वोवसो कोण? 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 जेजू. पळया, इसाया प्रवादी पयलें सांगता तो. आनी कितें ताणें सांगलें तें जारी केलां. माथेवाच्या वांजेलांत आमकां आयको मेळ्ळें. क्लेपिडेस्तांक ताणें गूण केलें. जुवांसो वांजेल आमकां सांगता की जेजून केल्ली असर्यां बरोवंक गेलें जाल्यार संवसार पुस्तक आटापोवंक सच्चिनांत. कितलें बरेंपण जेजून केलां की गूण केलें. जशें ताचे विशांत सांगलां, तूं येतलो एकलो सोडवंदार, सुडका दिता, बरें करता, तो जायतें शिकयता म्हणून. आनी तोच तो भाव भयणीनो हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. आनी आमी उर्बेन आयल्या, उर्बेन हांगासर आयल्या. ताचे थंय मात्र आमकां आसा सुडका. आनी सा पेद्रूय म्हणटा की धर्मदुताचे कृत्यान, ताच्या नांवान ताका तुमी कुरसायलो, ताका तुमी अपराधी केलो, पूण ताच्या नांवान मात्र सुडका. ताच्या नांवान सुडका. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत की ताका उंच उबारला आनी जी दोळे ताका देखतात आनी दिंबेर पडटात ती दंपरां, ती सगळीं ताचे तावन सुडका जोडटली. कोणा तावन? कोणा तावन? कोणा तावन? जेजू. तोच जेजू भाव भयणीनो हांगासर आसा. असो जेजू आमकां सुडका दिता. ताच्या पांयां तळा आमी आयल्या. हे संवसारी आसतना कितलो लोक धांवन आयलो, खंय खंय धांवन आयलो पांय वटेन. आज आमी व्हेकलार आयले आसा, थोडी चलोवन आयली आसा लागशिल्लीं.
पूण तो लोक पांयवटेनी धांवन धांवन आयलो, हातांत कितेंच घेनासतना आयलो. पोटाची भूक म्हणून तांणी चिंतली ना, पटली ती बांदून येवनात, बुती ती बांदून येवनात. ताका मेळचे, ताका ऐकचे, ताका पळयचे, ही ती आशा. ताका पळयचे, ताका मेळचे, ताका ऐकचे, ताचे मुखार बसचे, ताची सावळी आमचे थंय पडाचे, आमच्या पिडेस्तांचेर ताची सावळी पडाचे. सबार पिडेन तांकां तांणी व्होवन हाडलें, बरवसो ताचे थंय दवरून. तो गूण करतलो, ताची सावळी पडल्यार पुरो, ताच्या वस्त्राची देग लागल्यार पुरो, बरें जातली, बरें जातात. ही सगळी तांची पातयेनी. एक गडेच्याक भाव भयणून आमचे हात अर्द्याचेर दवरया, दोळे धांकया. आमी पळयल्या सोम्याचें रूप आमच्या दोळ्या मुखार आसूं दी, म्हाका पळोवचें नाका आनी कोणाकय पळोवचें नाका. दोळे धांकया आनी ह्या सक्रामेंतांतले जेसूक तुमच्या दोळ्यांच्या पडद्यार दवरया. दोळे धांकया. प्लीज क्लोज युअर आयज. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ द सेम लॉर्ड इज हियर. तोच देव हांगासर आसा. गूण करचो तो, बरें करचो. आमी फातकान मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची फातकां वळयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हणटा पेद्रूचें पत्र, पयलें पत्र. आज तो सुमी म्हाका आनी तुका आपयता भाव भयणी. ह्या सुम्यातय कितलो भावार्थ दवरून आयला, कितलो बरवसो म्हजे थंय आसा. ताचे थंय बरेंपण मागोवंक आयिल्ल्यांचो भवार्थ ताणें भार केलो. तुज्या भवार्थाक लागून तुका बरें जालां, समाधानान वस अशें म्हळें ताणें. खाना चेराच्या ताणें वेता आसतना सिरोफेन्सियाची ती स्त्री आपल्या दुवेक देवसार लागलो म्हणून ती थंयसर ताचे लागीं विनंती करूंक आयिल्ली. तिचो भवार्थ पळोवन तिणें म्हळें, आतां तुवें घरा वशीत, तुजे दुवेतावन देवसार सुटला. शतापती म्हळासलो भवार्थ हांवें इस्रायलान सयत पळोवंक ना. होय अब्रामाचो पूत. अशें जायते प्रशंसा जेसून भवार्थ ताचे थंय भवार्थ व्यक्त केल्ल्यांक दिल्लें. आज तो जेसू म्हजो भवार्थ पळोवन ही प्रशंसा म्हाका दीत गी. बाये, तुज्या भवार्थाक लागून तूं आज बरी जाल्याय. समाधानान घरा वस. बाबा, आज तूं बरो जालाय. तुवें म्हाका वळखून घेतलोय, तूं म्हाका फातयलोय. तुज्या भवार्थाक लागून तुका बरें जालां म्हणून सुमयान सांगली उतरां म्हजे थंय आयकूंक मेळटीत गी. म्हजो भवार्थ सुम्या थंय कितल्या मापान आसा, कितल्या शेकड्या पर्यंत आसा, कितले टक्के पर्यंत आसा. जरी सुम्या थंय येवकारिस्त सुम्या थंय फातयोंक हांवें इन्कार केला जाल्यार एगडेच्याक तुजें सूख वळखून घे, तुजें गुन्यांव वळखून घे. तुजो भवार्थ थीर कर ह्या घडी. तो सुमी पक्षपती न्ही. पेद्रो म्हणटा, आतां म्हाका कळ्ळें, देव पक्षपती न्ही. देव सर्वां खातीर ह्या संवसार येयला. ताका सर्वां जाय, सर्वां खातीर तो मरण पावला. सर्वांनी जियेजय. कोण मनशान नासोंक नजो, बगार सासणेक जिवीत जियेजय. आमकां जिवीत दिवच्याक आयला. आमी संतुश्ट आसचें, संतोशान आसचें तो आशेता. पिरंगोवन आसचें तो आशेना. दादोसकायेन आसचें, उत्साहीत, चतूर, बुद्वंत आसचें तो आशेता. ओ तो सुमी थांबानासतना काम केल्लो,
फातक्यामध्ये भोवल्लो पिडेस्तांव गुण केल्लो देवसार दुष्ट कांय आसल्यांक सोडयल्लो सुडका दिल्लो मेल्ल्यांक सयत जीव केल्लो आज म्हाकाय बरें करता हें काळजांत हांव पातये आज म्हाकाय तो बरें करता ताचें तें येयल्यांक कोणाकच ताणें निराशी सोडूं ना आज म्हाकाय तो बरें करता चमया म्हाकाय तूं बरें कर तुजेर हांव पातयेतां जेजू म्हाका आनी तुका आपयता ताचे चडशी येवच्याक भाव भयणीनो आमची पातयेनी ताचें तें घट करया जेजू म्हाका आपयता म्हजी कंत ताका दिवच्या खातीर देखून ताणें म्हळें कश्ट जातल्यानो वजान वयतल्यानो म्हजी चडशी येया हांव तुमकां विशेव दितां म्हजें सूं तुमच्या खांदार घेया म्हजें लक्षें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खळत्या काळजाचो कश्ट जातल्यानो वजान वयतल्यानो म्हजी चडशी येया नाना रितीन भाव भयणीनो आमी कश्ट थांव दुखांत आसां बेजारान आसां कंगाळ जाल्लीं आसां पिडे मरीफात दुखां मरीफात खंती मरीफात निराशपणा मरीफात बगडा मरीफात आनी मानसीक खिन्नत मरीफात आनी विविध रितींनी आमी हे कश्ट थांव उत्तर पुरायच्या समस्ये वरवीं आमी कश्ट थांव एक सूर्य आसले मरीफाती कश्ट थांव सभार तिचे कश्ट ह्या संवसारांत आमकां पंतवनाचें जालां आनी ह्या सर कश्टांक जाप एकलो मात्र जेजू आनी तो म्हाका आनी तुका आपयता मी सगळीं उबी रावया भाव भयणीनो जेजू म्हाका आपयता म्हळें गीत आमी उत्साहा रितीन गावया जेजू म्हाका आपयता मोखान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता परत म्हणया जेजू म्हाका आपयता मोखान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता कितलो बरो देव कितल्या मोगान तो आपयता पळय आनी मोगान तो वेंगून धरता तो देव एकलो मात्र जेजू आनी वेंगेतो तो म्हाका वेंगता हांव फातकी जावं दी खोटो जावं दी खोडकार जावं दी खंयचो नमनेचो जावं दी फटलून धरचो सुमी तो मात्र ताचे लागीं मात्र असलो मोग भेद ना गलीस तो पळयना आमकां तो स्विकार करता फातकां ताणें मेजूनात आमची बघार तो बक्षिता सुडका आमी ताची जावन जियेवचें ताची मात्र आशा देखून ताणें आपयला म्हाका तो बक्षिता ताणें आपयला म्हाका तो गुण करता ताणें आपयला म्हाका तो सुडका दिता ताच्या गोपांत म्हाका धरता तो मात्र जेजू आनी आमी सगळीं जेजू जेजू म्हणून आपया जेजू 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 सगळें व्हडल्यान म्हणया भाव भयणीनो जेजू 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 परत व्हडल्यान हात उबारून जेजू 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 घट्ट म्हणया जेजू 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 I praise you. जेजू जेजू Bless each and everyone. Call upon your name, Lord. जेजू Touch जेजू them and heal जेजू them, Jesus. दुसरे वर्स चिनेन कंगाल जाताना चिनेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्या खुलो मारताना Redeem them. कांयच म्हाका उणेना परत व्हडल्यान चिनेन कंगाल जाताना Yes, Lord. You are the only one who खंती is our दुखीन comforter. बुडताना
आमकां सुटका दिवचो देव तूं मात सोम्या खुलो मारताना आमचो काळो आयकोसो देव तूं मात कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जेजू जेजू व्हडल्यान हात बारो जेजू 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 ह्या संवसारांत भाव भयणीनो आमकां एकलोच जाप सर समस्यांक जाप एकलो मात्र दर इज नो आन्सर आमकां जाप ना म्हणून ह्या संवसारान कोणीय सांगूंक जायना भाव भयणीनो आमच्या हर एक समस्यांक जाप जेजू मात्र जाप आनी आमी कंगाल जातना जेजू आमी पिडेन पडतना जेजू आमी दुखान पडतना जेजू आमी निराशी जातना जेजू आमी देदेस्परार जातना जेजू आमकां देवसार दुश्टकाय लागतना जेजू आनी त्या नांवा मार्फत मात्र आमकां सुटका आनी बरेपण आमचे थंय आमच्या कश्टांत दुखांत खंतीन बेजारांत आसचो आमचे सवय आसचो म्हळ्यार जेजू आनी ताचें नांव आमी संतोषान उदकान व्हडल्यान म्हणया जेजू 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 व्हडल्यान जेजू सगळे व्हडल्यान जेजू 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 परत आनी एकटे जेजू 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 ह्या संवसारांत भाव भयणीनो कोणी बऱ्या मनशा खातीर मरोंक आयतो आसा पूण फाटक्यां खातीर मेल्लो एकलो मात्र जेजू बऱ्या मनशा खातीर जीव दिवंक कितले मनीस मुखार येतीत पूण फाटक्यां खातीर नासाच्या वाटे पावल्या खातीर मेल्लो म्हळ्यार एकलो मात्र तो जेजू कित्याक आमी जियेसय आमी जियोवच्या खातीर ताणें प्राण सोडला आनी आमकां सुटका दिवच्या खातीर तो गायेला ताच्या गायांत आमचे सगळे घाई ताणें ववयले आनी ताच्या कुडींत ताणें सगळे आमचे रोग ववयल्यात ताच्या रक्ता मार्फत ताणें आमकां सुटका दिल्या एक बरो गवळी शेळ्यांची आशा आसलो शेळ्यांचो मोग आसलो आनी शेळ्यांक सुकून गेल्ल्या शेळ्यांक फाटीं हाडचो तो मात्र खंदार घालून फाटीं हाडचो हानकूर त्या शेळयेक फाटीं हाडचो तो मात्र ताचे लागीं मात्र तसलो मोग भाव भयणीनो तो बरो गवळी हांगासर आसा सदांय राखता सदांय सांबाळटा पाकट्यांनी आरवसो तो जेजू मात्र भाव भयणीनो ह्या सोम्यात आमी पातयेवया ह्या सोम्यात आमचो भवाट थीर करया तो मेलो आमचे खातीर तोच म्हजो बरो गवळी म्हणून आतां आमी गावया मुझे पासत मेलोय तू मुझो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू सरस सोमी तू परत सगळे मुझे पासत मेलोय तू मुझो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू गरज म्हजो सोमी तू जेजू 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 सगळे भाव भयणीनो व्हडल्यान जेजू 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 सगळे जेजू 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 आमी सगळे जेजूचे नांव आपया जेजू 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 सगळे म्हणया जेजू आनी तुमी जेजू म्हणटना हांव आमेन म्हणटा
제수 아멘. 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 제수 아웅 제수 म्हणता तुम्ही 아멘 म्हणा. 제수. 아멘 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 एक घडी चाक थजो बोरें करची सकत आमी अनुभव करया भाव भयणीनो जाकोबाच्या ग्रंथांत ती उतरां आमी आयकतात 5व्या अध्यायांत आमकां सांगली ती उतरां की तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यान तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सुम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं बवट्टान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीय पदकां ती जावं ती ताका बक्षतली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया म्हजे उपरांत तुमी म्हणचें पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवन हाडूं पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवन हाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सुम्याच्या नांवान आनी सोम्याच्या नांवान म्हाका तेल मागूं म्हाका तेल मागूं बवट्टान केल्लें हें मागणें बवट्टान केल्लें मागणें म्हाका बरो करतलें म्हाका बरो करतलें आनी सोमी म्हाका आनी सोमी म्हाका परत्यान भलायकी दितलो परत्यान भलायकी दितलो आदारलेली खंयचीय पदकां ती जावं आदारलेली खंयचीय पदकां ती ती म्हाका बक्षतली म्हाका बक्षतली हालेलुया 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 इजया प्रवादाच्या पुस्तकांतली उतरां येदोळच हांवें तुमकां वाचली ती खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमचे दुखीचो भार ताणें घेतलो केस्त बघून आसलेलो देवान मार घालून सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधां लागून तो भिदलो आमच्या पदकाक लागून तो चिरडलो ताचेर पडलें खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणण्याचो ग्रंथ 4 अध्यायी म्हणटा की 4 अध्यायी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती दवर कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी दितले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मार्काच्या वंजलान पयल्या अध्यायांत थरवळ पिडांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली सबार देवसार धांवडयले पूण तो कोण म्हणून ते देवसार जाण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडूना थरवळ पिडांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली आनी सबार देवसारांक ताणें धांवडायलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाऊ भयणीनो एक घडीच्याक आमचो पवाट सुम्या ते उसारया तुजे थंय हांव फाती येता म्हणून आमी देरान सांगया कित्याक आमचो तो सुमी भोवतिजमांत आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या ताच्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या ताचे पाटलावदार जाल्या कशें आमी ताका फाती नासतना रावचें कशें ताचो पाटलाव करिनासतना रावचें कशें भिन्नाभिप्राय आमी दवरून घेवचें म्हजें मागणें तो आयकना म्हणून हांवें सांगचें जाल्यार कशें तो आयकता म्हजी उतरां तुमी आयकल्लीं जाल्यार म्हजे उपादेश आनी कायदे नियमां तुमी पाळ्ळीं जाल्यार ताणें सांगचें आमी आमचो बाबार्थांत सवाल घालया सम्याचे उपादेश हांवें पाळल्यात की कितल्या मट्टाक हांव पाळना येयलां ताचे आदेश हांव कितल्या मट्टाक जियोवन आयलां ताचें उतर म्हज्या काळजांत बरोवन आसा गी कोलेसेकारां बरयल्या पत्रांत उथंड रितीन तुज्या काळजांत बरोवन आसूं दी देवाचें उतर म्हज्या काळजांत बरोवन आसा गी
कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी बायन. देवाचें उतर पाळटली, देवाची कुशी करतली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आज एक घट्टने चेव करया. तुझे उपादेश हांव पाळटां सोम्या. तुझे आदेश, तुजी आज्ञा हांव पाळटलो. तुजी उतरां हांव आयकतलो, नियाळटलो आनी जियेतलो. तुज्या कुशेक हांव लागतां आनी तुजेर हांव पातयेतां. तुका मात्र हांव पातयेतां आनी तुमची जाप जावं दी. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां म्हणया. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू सर वयसांच्या वयसा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू पिडेसांच्या भलायके. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू देवाच्या पुता. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू म्हज्या सोडवंदरा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू आमच्या विश्वासी देवा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू समेस्तांक बरें करतल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू आमचे सवें सदां काळ आसच्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू दुलोब आनी मोगाळ. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू बुजोंदरा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू कुरपे दातारा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू गुण करनारा. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू भवट्टान मागतल्यांक बरें करतल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू बोळ दितल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू बरवसो तीर करतल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू जिवीत नव्यान दितल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू आमचे मागणे ऐकतल्या. सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. 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 जेजू सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. जेजू सोम्या हांव तुजेर पातयेतां. हालेलुया. 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 गव्या गीत तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेन म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेन म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां. जेजू मोगाळा. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया. भाव भयणीनो, तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तांणी मुखार येता. म्हणजे पिडा थोडी आसात आमचे थंय नागी, पूण थोडी पिडा तुमकां दुखाडटा आनी तुमचें दिसपट्ट्यांची वेत जिवंक कश्ट करता. वावर करूंक जायना, तें करूंक जायना, जायत्या जगतरणे वखदां तुमी केलीं बरीं जायना, असली पिडा तुमचे थंय आसा. खरेंच ह्या पिडेंतावन सुटका जायचे म्हणून तुमी आशेतात, तसली मात्र मुखार या. पिडेस्तांची मागणी आमी आतां करतले. तो संस्कार ह्या वेळार आमी करता की तो सोमी गुण करचो तो सोमी. देखून तसली मात्र सडा पिडा आमकां सदां आसा ना म्हणना. सोमी आमकां सर पिडेंतल्यान सुटका दिता, पूण विशेश पिडा आसा आनी त्या पिडेंतल्यान सुटका आमकां जायचे म्हणून बघता. तसली येया आनी उबे रावंक जायनातल्यानी बस येता, नाजाल्यार सकडांनी उबे रावलेतलें बरें. आमी तुमच्या माथ्याचेर हात दवरतले आनी तशेंच संस्कारच्या तेलांतावन तुमकां आमी मागतले. ओ संस्कार देखून संस्कारच्या तेळांत तुमकां आमी मागतले. तसली पिडेस्तां मात्र तुमी फुडें येवचें. पदकांची दूख धरया. आमी सगळीं संगत म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून येवन सोमवार मुगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. भाव भयणीनो, भगवंत माथेवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांतली उतरां आतां आमी आयकुया. उपरांत जेजू कफरनावांत भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, साईबा, म्हणजे साखराक आर मारल्या आनी घरान पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, साईबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा आनी तो वेता, आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी तसो पाटलाव करून येतल्याक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलां सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळो ना. उपरांत जेजू शतापती सांगे लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमनलेले प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये ताजो साकोर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक घडी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी भावार्थी आनी तो जुदेव न्हय, शतापती तो जुदेव न्हय, आजुदेव म्हणजे इतर जातीचो. पूण जेजूचेर एक भावार्थ दवरता पळया. शतापती म्हणजे एक 100 ताचे सैनीक ताका आसात आनी तो येवन साकराक बरें जावचें. आपल्या साकराचो ते कश्ट पळोवन ताका सोसूंक जायनातलो म्हणटा, सायबा कितें बनी कर, म्हजें साकरा बरें कर. साकोर पूत न्हय, साकोर. आनी तो मागता, हांव येता बरें करता. जेजू म्हणटा, तुरतान म्हणटा, हांव येता बरें करता. ओ तूं जेजू, आज तुका आनी म्हाका सांगता, हांव येता तुका बरें करता, तुका बरें करता. आनी तो म्हणालो, तुका हांव घेवंक योग्य न्हय, हांव जुदेव न्हय, हांव एक जंतील. तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक घेवंक हांव शकना. पूण एकच उतर ह्या जाग्यार ताणें सांग, से ओन्ली वन वर्ड. ह्या जाग्यार ताणें सांग एकच एक उतर. असलो बाबाट म्हजे थंय आसा गे. कितलोगी पयस आहा तो, घरांत हांव कितलोगी पयस आहा, ह्या जाग्यार हांव एक उतर सांग, म्हजो साकर म्हज्या घरा बरो जातलो. दोळे धांक्या,
एक्सप्रेस युअर फेथ इन जीजस. तुझो ಬವಟ್ ಉಸಾರಿ ಆಗಡಿ. ಡೋಳೆ ದಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು. तुझो ಬವಟ್ ವ್ಯಕ್ತ ಕರಿ ಆಗಡಿ. क्लोज युअर आयज. डोळे दांक. डोळे उक्ते कर. त्या सोम्याक पळय. त्या शतापतीन पळयल्लो सोमी वच. ताच्या साकराक कितल्यागी महिलां पयस आसल्या एका उतरान बरें केल्लो. तुजो साकोर आतां बरो जालो. येदो व्हडलो बवट तुका आसा. तुजो साकोर बरो जाला. समाधानेन घरा वच. आज आमी सगळ्यांनी समाधानेन घरा वच जाय. ओ तो सोमी समाधान दिवचो. बिलीव इन द लॉर्ड. त्या सोम्याचेर पातया तुका म्हाका सगळ्यांक आमकां सुडका जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या भाव भयणी पासत करता हांव ती मागणी सरपदवेदार देव मानून घेव म्हणून विश्वासान प्रार्थुया. तुमची जाप तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां म्हणया. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. सोम्या दयेन तांकां भेट कर आनी ह्या पवित्र मागणे वरवीं तांकां घटाय दी म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. सर वायटांतली तांकां निवार म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. सुमेस्त पिडेस्तांचे कश्ट हळू कर म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. पिडेस्तांची साखरी करतल्यांक आदार दी म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. तांकां पातकांतली आनी सर ताळण्यांतली निवार म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. तुज्या नांवान आमी हात दवरता हांव तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण. तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. भाव भयणीनो, आमी दोगी आसाक मौनपणी तुमच्या तकलेचेर हात दवरता हांव. तुमी कांयच घुसपट करचे नाका. तकलेचेर हात दवरल्या उपरांत तुमी आंगास राखचे. तुमी रावचें. उपरांत आमी तुमकां तेल मागतले हांव. देखून आंगास आनी उरलीं आमी सगळीं दिमेर पडयेत उबे रावन हांचे पासून मागया. आनी तुमकांय देव बरें करता. कित्याक आदमेंत सगळ्यांचेर शेणायिल्लें आसा. देखून उबे रावन थांगतालीं उबे रावन ह्या सर्वां पासून मागया. दिंबी घालून थांगतालीं दिंबी घालून मागया. खरेपणी मागया. कित्याक जेजू लागीं पिडेस्तांक हाडल्या वेळार थोड्या पिडेस्तांचो बवाट जेजून पळयलो ना. हाडल्ल्यांचो बवाट पळयलो. हाडल्ल्यांचो बवाट तांचो बवाट पळोवन तांणी हाडल्या पिडेस्तांक ताणें बरें केली. देखून आमी मागया. खरेपणी मागया. सोम्या तांकां आपड म्हणून मागया. तुमच्या तरेन तुमी मागया. आमचे बापा म्हणून मागया. कितें मागणें तुमकां येता ह्या सर्वांचेर देवाची काकुळट आनी दया दिवचे खातीर ह्या मौनपणांत आमी तेल मागता आसतना आमी हात दवरता आसतना मागया. सगळीं बरीं जातात. आनी तो वळो कोयर गायतलें. आपड सोम्या आपड. Jesu maka apod, amolik त्या रक्तान म्हाका धुंतेलाय. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमोलीक त्या रक्तान म्हाका धुंतेलाय. जेजू म्हाका खून कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. स्त्रीयेन तुका बाबार्थाना पडले. कश्टल्यांक तुवें बरें केलें.
पिडे स्त्रियेन तुका बावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तुज्या आतां सर पडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दर्या जेजू मागण्याक उमाळतुनी कुरपेची चिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोनी कुरपेची चिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोनी आपोड जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खून कर जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पिडे स्त्रियेन तुका बावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें पिडे स्त्रियेन तुका बावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा बावार्थान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी कुरपेची चिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोनी कुरपेची चिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोनी आपोड जेजू म्हाका आपोड
आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी वार आपोळ जेजू म्हाका आपोळ आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी वार जेजू म्हाका आपोळ आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय जेजू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी वार सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी वार सगळी पिडा शिडा मोजी तुनी वार तुमची जाप महिमा तुका सर्वेस्पर आमच्या देवा म्हणया महिमा तुका सर्वेस्वर आमच्या देवा महिमा तुका देवा सरपदवेदरा बापा कित्याक आमचे पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत तुज्या पुताक तुवें संवसारान धाडलोय महिमा तुका सर्वेस्वर आमच्या महिमा तुका बापाचे एकल्याच पुता आमचे बरे मनीस जावन आमची अस्कत काय तुवें निवारली महिमा तुका सर्वेस्वर आमच्या देवा महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा आमचे कुडीचे कश्ट आनी अस्कत काय सुसूंक आमकां तूं घटाय दिताय महिमा तुका सर्वेस्वर आमच्या देवा सर्वेस्परा भवार्थान तुज्या ह्या साकरांक पवित्र तेलान आमी मागलें पिडेंतलें तांकां निवार तांच्या कश्टांनी बुजोवन दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन पुरार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवशाक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय कुडी आत्म्याची भलायकी गरज असले ह्या तुज्या सकरां साकरणीचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल तुज्या नांवान पवित्र तेलान तांकां आमी मागलां तुज्या बळान तांकां तूं बरी कर तुज्या आदारान तांकां बुजोवन दी आनी अशें घटाय घेवन वायटाचेर ती जैत व्हरूं आनी जांकां तुज्या कश्टांचो भागीदार केलोय तांकां आपल्या कश्टांचो फळ सोडूंक फावो कर तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयान शिकयले मागणे आमी सगळीं उबे रावन सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सुमयाचो आशिर्वाद जोडूंक भाव भयणीनो आमी सगळीं आयती जावया गव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां येद्या व्हडा सक्रामेंतां साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदया सर्वोन्वेच्या अस्तित्वेश्व्या
तशेंच भुताक उल्हासानी सुखी जावं पृथ्वी महिमा ससा एकाच गाड्याक बसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावडा प्रार्थुया येसुम्या तुझ्या वेचेत सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सुडमनाचो फळ सदांच समचो ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून आमकां दयेन फोव कर तुझी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सक्रामेंताचो आशिर्वाद जोडटना आमी गावया येया नमस्कार करुया. या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया सोम्याक गट्ट ताळयो दिवया ताणें आमकां बरें केलां गट्ट आनीक व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हान बोंडान संगीत वर्णिता तुका रायास संवसाराच्या केतो बोलतो तुजो वैभव गायता तुका हरयेक जीव वाकंतात महिमा सूर्यो चंद्रेन दोंगो तुमून करपे सागो आयल्या बली भेटूंक तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया संवसाराच्या बगे जुवां पावल दुसऱ्यान म्हळें ती उतरां डू नॉट abandon yourself into despair. We are Easter people. Alleluia is our song. आमी आमकां आमच्या निराशपणाक समर्पण दिवचें न्हय सोडचें न्हय कित्याक आमी फास्कांची मनशां फास्कांची परसां आनी alleluia आमचें सॉंग आमचें खंथार. भाव भयणीनो आमकां सोमी सुडका दिवचो तो आसतना खंयचें निराशपणी ना खंयचें देदेस्परारी ना खंयचें घुसपडी ना हें आमी समजून घेतलें देखून तुमची सगळी मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी दोगी आसाक भेटोवन मागता देवाची दैवीक सखत दैवीक कृपा ताचो मोग आनी खाकुळत ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमकां भरपूर रितीन फोव जावं दी खंयचेय कश्ट धैर्यान फूड करूंक फोव जावं दी आनी हो आमचो भाग्यवंत जुवांव पावल दुसरो सोम्याचेर अखंड बरवसो दवरून जियेल्लो आमचे पसत विनंती करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसो भाव भयणीनो मिसाचें बलिदान फवत रितीन भेटोवच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख धरया.
काळजांत हांव दूख धरतल्या बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमिया काकुळकर. सुमिया काकुळकर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सुमिया काकुळकर. सुमिया काकुळकर. तकली बघूया. सरपोतवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सरपोतवेदारांनी ससनाच्या देवा आख्या तुज्या परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका सोलोन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय. ताचे विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडांक दयाळायेन सांबाळ आनी ससनाच्या सोडवण्याचे वाटेन चलय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस जेरोबोआम जेरुसालेमांतलो भायर सरून पयणार आसतना सिलेसो हाईजा प्रवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात्र आसले आनी हाईजा एक नवो दोगलो न्हेसोन आसलो. हाईजान आपलो नवो दोगलो काडलो, ताचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबोआमाक म्हळें, तुजे पासून 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सरेस्पर इस्रायेलाचो देव, हांव सलमाच्या हातांतली राजवटकी काडटलो आनी तुका 10 कुळयो दितलो म्हज्या सेवका दाविदाक लागून. आनी हांवें इस्रायेलाच्या सर कुळयां मदले विंचलेल्या शारां जेरुसालेमाक लागून सलमांक एक कुळी मात्र उरतली. अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला. देवाचे उतार. देवाची वडकार. सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, मुसो ताळो आयका. हांव सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, मुसो ताळो आयका. पोरको देव तुमचे मोदें आसूं न्हय, भायल्या खंयच्याच देवा तुमी मान बागवचो न्हय. इजिप्त देशांतली तुका भायर काडलोलो, सर्वेस्पर म्हणटा तो देवूच हांव. हांव सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, मुजो ताळो आयका. पूण मुजे परचेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना, इस्रायल म्हाका विदेव चालो ना. देखून ताची अट्टिंकाळ सांपळ्यो, आपणाक जाय तशें ताणें करचें म्हूण हांवें तांकां ताचेच कुशेक सोन सोडली. हांव सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, मुजो ताळो आयका. मुजे परजेन मुजे उतार आयकलें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें.
सलिसायन ताच्या दुश्मनाक हांव पाडाव करतो, तांच्या वैरी विदोर म्हजो हात उपारतो. हांव सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, म्हजो ताळो आयका. हांव सर्वेस्पो तुजो एकलो सुदेव, म्हजो ताळो आयका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुझ्या उतरां, तुझ्या पुताची उतरां आयकुंचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेन मुखार सरन देकापोली म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडेक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका खुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, येफाथा म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर विस्मीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयक कशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी सदांच्या मिसाक आमी गेलीं जाल्यार वचपां बरीं आसात. जायते आमकां ती जागयतात की ह्या दिसांनी समवेलाचो ग्रंथ चलो. आतां रायाच्या पुस्तकाक आमी आयल्या आनी सोलोमना विशयांत आमी आयकलें. देवान ताचेर गेल्लीं बेसांवां पळयलीं जाल्यार सांगचें न्ही की शेबाची राणी आयली आनी ताची जानवाय ती पारकूंक लागली. ग्रेकांक आनी शेबान जानवायन बरलीं मनशां जायतीं आसात. ताचे विशयांत इल्लें आयकोंक मेळ्ळें, ती कुद्दू येवन परिक्षा करता आनी इतली जानवाय ती फारकिता ताचे थंय पळोवन ती शेरमेता की दिरवीं ती घेवन आयिल्ली सगळीं दिवन ती ताका पुरस्कार करता. मरयेच्या स्तुती गायनांत बुरयेन सांगलें ती उतरां. कालत्यांक तो कंप्लीट करा, उंच उबारता आनी हंकार्यांक आनी चड अंतवासल्यांक तो कितें करता, सकला घालता. पूण काल तो भुरगो दाविदाचो पूत पडली जानवाय नातली असल्याक देवान विंसलें, मागलें, राय केलो आनी ताका ताचें उरेपण गत्त आसलें. आनी एक दीस तो देवा मुखार 1000 बलिदानां भेटोवन मागता, देवा हांव तुजे लागीं दुसरें कांय मागना, म्हाका जनवाय दी. तुज्या बापायच्या स्थानार म्हाका तुवें म्हज्या बापायच्या स्थानार तुवें म्हाका बसलाय, एक राय केलाय, तुज्या परसांचो राय जावन हांवें तुवें म्हाका विंसलाय. हांवें तांकां सोलून व्हरूंक बऱ्या आनी वायटा मदलो तत्वार जाणा जावंक म्हाका जानवाय दी, बुदवंतकाय दी, तुज्या परचेक सोलोवंक म्हाका बेसांव दी, आदार दी म्हणून ताणें दुनियांतांनी मागलें. 1000 पटी मागलें, 1 2 पटी न्ही, 1000 बलिदानां ताणें भेटयलीं.
आनी देव ताका दिश्टी पडलो, म्हणालो, सलमान सलमांव राया, म्हाका तुजें मागणें मानूवालें. तुवें आस्त बदीक मागोवं नाय, धन दिरवें मागोवं नाय, लांब आवक मागोवं नाय, ग्रेस्तकाय मागोवं नाय. तुवें मागलें बुदवंतकाय, जानवाय. तुका दिता हांव इतली की तुजे सारको पयलो आनी उपरांत कोणी आसचो ना. पळया, आनी ताचे उपरांत संपत्ती देवान ताका दिली, जायतीं बेसांवां दिलीं, जायतीं. 2 पटीन देव प्रत्यक्ष जावन ह्या सलमावाक 2 पटी देव प्रत्यक्ष जावन म्हणालो, पळय परक्या देवाची तूं पुजा करनाका आनी हांगासर तुज्या राजवडकेंत अवकाश दिनाका. म्हजी उतरां, म्हजे कायदे, म्हजे उपादेश पाळशी जाल्यार तूं आशिर्वादीत जातलोय. हांव तुजे संगता आसा. आनी जायतीं बेसांवां सुरक्षीत तो आसलो. ताच्या कशें बापायक देवान दाविदाक देवान रक्षण दिलें, तशेंच रक्षण ताच्या पुता सलमावकी देवान दिल्लें. शबीत राखून व्हेलें. पूण जायती संपत्ती आनी जायत्या जाणांक तो लग्न जालो. जायत्या जाणां म्हळ्यार जायती पत्न्यो ताका आसल्यो, उपपत्नी आसल्यो. आनी तातूंत जायतीं जाणां इतर धर्माची आजूदेव. पळय, तो ताच्या ग्रेस्तकायेंत ताच्या अहंकारान भरलो, देवाक विसरलो, देवाची आज्ञा ताणें विसरून सोडली आनी धरणी शेवटलो. ताणें पुजे कंबे आशेर देवाची, अमोनितांची आनी इतर तांचे मदें आसल्या धर्माची ताणें मुर्त्यो उब्यो केल्यो, कित्याक ताच्यो बायलो तिंच त्या जातीची. आनी पुजा ताणें करूंक दुंप ताणें भेटयलो. देवान ताका सकला घालो. एका काळार ताजी पदवी केदी वड. आतां धरणेक शेवटलो. तुजें राजवडकी हांव तुज्या साकरांक दितलो. तुजी राजवडकी तुज्या हातांतली काण तुज्या साकरांक दितलो. पूण म्हज्या विश्वासी तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव जुदा शहर आनी 2 कुळयो, जुदा आनी जेरुसलेम 2 कुळयांक दितलो. उरलीं 10 तुज्या हातांतलीं हांव उमटून काडटां, तुज्या साकरांक दितां. तशें म्हळ्यार सगळें इस्रायल 2 फावटी जालें, उत्तर आनी दक्षिण. आनी कोणाक आयच्या वाचपांत आमी आयकुच्या प्रकार जेरोबोआमाक जेरुसलेमांत थंयसर आयजा प्रवादी संदेश दिता, दोगलो कांड दिता, 10 कुडके कर, तुका दवर अशें म्हणटा. आनी जेरोबोआम इस्रायल म्हणजे उत्तर इस्रायलाचो पयलो राय जाता. तो ताचो मंत्री जावन आसलो. कोणाचो? सलमावचो. तुजो अधिकार काण तुज्या साकराक हांव दितलो. भाव भयणीनो, पळया, थोडे पटी आमी म्हणलें तें गाद आयकता न्ही. सुक्या गुवाक पावस पडल्यार जीव जाता. मांकडाच्या हातीक मानीक दिल्यार तुटोन वेता. तशेंच जाता की थोडे पटी आमच्या जिवितान न्ही. आमी खंयी आसल्या देवान बेसांव घालें, कितें वट जाल्या देवाक विसरलें. अशें संदर्भ जायते आसा तुमच्या जिवितांत. मनशाक धन दिरवें आयिल्ले कुडले आनी एक मनशाची वळख मेळना, तितले मात सुणया देवाची वळख ताका ना, ताची आज्ञा विसरतात. आनी अशें म्हणटच म्हाका उगडास आयलो. हांवें जी पयलें म्हणना आसूं पुरो, पूण हांगासर परत सांगूंक म्हाका आशा येता की एक भक्तीक दिसपट तें मिसाक येतलो. ताका आसली एकच आंगड. ताका आसली कितली आंगड? एकच. आनी बिझनेस ताचो दिसपट्टो ग्रास्तान तूं मेळटलो, बिझनेस बरें जातलो. सकाळीं जेवण मागतलो, मिसा उपरांत थंयसर तो सुमार वेळ मागणें करून शबीत पदरापाक मेळोन आशिर्वाद खान घेवन घरा वेतलो. आनी देवान ताका बेसांव घालें म्हणून ताका आशा लागली आनी एक आंगड घाली. कशी ताका पदराप त्या आंगडी बेसांव घालूंक गेलो आनी अशें एक्सेट्रा. आनी तोळ म्हणटस 2 आंगडी ताका सांबाळूंक पडले न्ही. इल्लोसो टायम ताका इल्लेशें त्या आंगडीक दिवचें पडलें. देखून मिसाक तो येतालो, ताचे उपरांत बसचें ताणें खट्ट केलें. उपरांत बसतलो, इल्लें मागणें चड करतलो, पदरापाक मेळटलो, तें दिकेचें उणें जालें. आनी ताचे उपरांत बिझनेस ताचें वाडलें.
तिसरी आंगड घाली, चवथी घाली, पंचवी आंगड बेंजार करूंक एक दीस फादरापाक आपोवन कान घेवन वेताना फादरापान म्हणालो, फादराप ताका म्हणालो, जाकोबा, नांव बदलिलां हांवें, जाकोबा तूं आतां पळोवंक तूं मेळनाय न्ही, भारी अप्रूप जालोय, पयलें मेळटलोय, कितें करचें फादर, पुरसोत ना म्हाका, कितें करचें फादर, पुरसोत ना, आनी तुमचे कडेन येवंक तूं वेळ पावना फादर, इगर्जेक ती येवंक मेळना वेळ, ही आंगड ती आंगड म्हणटाना टायम म्हाका अशंत वेता, देखून म्हजे पासत मागा फादर म्हणालो, म्हजे पासत तुमी मागा, जायत आतांत मागता, कारार पयन करता आसतना ताणें म्हळें जायत हांव आतांत मागतां, सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या जाकोबाचेर कितलीं तुवें बेसांवां घाल्याय, एक आंगड आसतना इगर्जेक येवंक पदरापा मेळोवंक कसकेचें मागणें करूंक जायी ती पुरसोत तुवें दिल्ली, आतां 5 आंगड्यो जाता पर्यंत तुवें बेसांव तुवें काडलें नाय, पूण आतां ताका पुरसोत ना, मागोवंक ताणें म्हाका सांगलां, देखून एक आंगड दवर, ह्या 5 आंगडीक उजो घाल. खार रावन म्हणालो, फादर तुमकां जमा आसा गी, कितें मागता तुमी, बाबा एक आंगड आसतना देवाच्या मंदिराक, देवाक, ताच्या मनियाऱ्याक, पवित्र सभेक दिवंक तुका वेळ आसलो, तुज्या कुटुंबाक दिवंक तुका वेळ आसलो, टायम आसलो, देवान तुका बेसांव घालें म्हणून 5 आंगडी उक्ती केली, पूण आज तुका देवाक दिवंक वेळ ना, ताच्या मनियाऱ्याक दिवंक वेळ ना, तुज्या कुटुंबाक वेळ दिवंक तुका पुरसोत ना, मागणें करूंक वेळ ना, त्या मिसा उपरांत तूं थोडो वेळ मागणें करतलो थंय ना, एक आंगड आसल्यार बरें न्ही गी. भाव भयणीनो, आमी सारी आमकांच ओसोलोमानी देवाक विसरलो ह्याच रितीन, आनी आमी विसरता, मस्त पटी आमी सांगता आमकां पुरसोत ना, टायम ना, वेळ ना. तुमी सगळी बरी पुरसोत करना आयिल्लीं आसात, देवाक मेळोवंक आयल्यात, पूण थोडे पटी अशें जाता की आमच्या शेजारच्या मनशाक मेळोवंक आमकां वेळ ना, आमच्या घरच्या मनशांक, घरच्या भितर आसलेल्या मनशांक मेळोवंक वेळ ना, आमच्या सोयऱ्यांक मेळोवंक वेळ ना, सगळें फोनार जाता, मोबायलार जाता, मॅसेज पयलें वचून आपयतलें हांव तें ना, आतां मॅसेज कळ्ळें, खंय गेलो आमचो संबंद तुटलो, सलमावसो देवा थंय संबंद तुटलो, परक्या देवा फाटल्यान तो गेलो, आनी आमी परक्या थंय सिरी संपत थंय आनी इतर संगती थंय, फॅशना थंय, वस्तू गो आनी इतर संगतीक आमी लब जाल्या. म्हजो संबंद देवा थंय कितलो आसा, देव आमचे सवय आमकां बरें करूंक आयला म्हणून पवित्र पुस्तक आयच्या मार्काच्या वांजेलांत आमी आयकलें की बेऱ्यांक तो मेळटा, कुरड्यांक तो मेळटा, थोंट्यांक, मन्यांक, तर म्हाका आनी तुका मेळना गी तो देव, मेळना गी, म्हजे सांगाता तो रावंक येना गी, म्हजे सांगाता रावंक आयला, इमानुएल तो पयस ना, म्हजे सांगाता इमानुएल, देव मनशा सांगाता, तो आमचे सांगाता जियोंक आयला, ह्या देवा सांगाता जियोवचें कितली व्हडली दादोस काय न्ही, व्हडली ग्रेस्त काय भाव भयणीनो, थाचे तें विश्वासी दवरून अखेर पर्यंत जियोवचें, ह्या देवा थंय, ह्या सोम्या थंय म्हजो विश्वास थीर सांबाळटा, त्या आज्ञा प्रकार जियोवचें, ताचे की व्हडली ग्रेस्त काय ह्या संवसारांत दुसरें ना, आनी ताका विश्वासी रावतल्याक देव रितें सोडिना, ताचे हात खाली सोडिना, तसो दिसपट्टो ग्रास ताका दिसपट्टें दिता, ताच्या कुटुंबाक, ताच्या भुरग्यांक बरेपणान तो सांबाळटा. देखून सलमांक तुवें म्हळें, म्हज्या विश्वासी साखरा दाविदा लागून तुज्या हातांतली राजवडकी काडिना, पूण तुज्या पुताच्या हातांतली राजवडकी काड, हांव उपरांत तुज्या साखरांक हांव दितां. देवा थंय विश्वास दवरतल्यांक थंय देव विश्वास दवरता, थंयचो आशिर्वाद तो पाटी काडिना. देखून दाविदान म्हळें, म्हज्या पातकाक लागून म्हजे थंय तुवें दिल्लो पवित्र आत्मा काडी नाका, म्हाका तूं निवार. आमी हरी एकल्यांनी मागसय, ज्या पातकाक लागून देवा म्हजे तावन तूं पयस सर नाका, तूं म्हाका जाय, तुजे शिवाय हें जिणें जियोंक नजो. देखून जुवांच्या वांजेलांत 15 अध्यायांत 15व्या अध्यायी थंयसर म्हणटा की हांव दाखवाल
तुमी फांटे म्हाका चिडकोन रावले करीत तुमचे ते जीव वाचना आनी तुमी फळ दिशनात आनी फळ दितलो हर एक फांटो सवान बिणतल्या कित्याक ह्या तेस्त मापान फळ दिवच्या खातीर देखून ह्या सोम्याक आमी चिडकोन रावया भाव भयणीनो आमचो विश्वास थीर दवरया ताची आज्ञा ताचे उपादेश आमी दिसपट्टे पाळया आनी ताका वेळ दिया तो आमकां वेळ दिता ससी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे मागता सर्वेस्तर तू आमचो रसार सृष्टेचो भेटयता उंडो गोवाचो गुतांच्या वापराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलो निजिवीत ताकान जावून उबे रावया म्हज्या भावानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाची महिमेक आमचे निके पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सरपदवेदार आनी बोवरत्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आनी आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काळ तुज्या मगांत जियोनो ससनाची सडवण सोडूंक आमकां फोव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सगळ्यांनी संसार भला तुझ्या वैभवान सगळी दुःखाचे सर्वेस्पराचे नावी येता आमी आमकांच सुम्याच्या अधीन करुया ही दानां आमी ताका अर्पितां ह्या दानांत आमचें दूख आमची पिडा आमचे संकश्ट सगळे भेटोवन दिवया आमी आमकांच भेटोवन दिवया ही दानां जरी आमी भेटयिल्लीं ती पवित्र जातीत आमचें जिवन देव पवित्र करनासतना रावत बापा
खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून सांबाळपूची. त्याच परी जवान जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबट तसो गुट पर गटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी व जिवितां सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र समीस उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळ्ळे बापा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीचे काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखार मळपळूंक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाच्या माय संगती, भाग्यवंत जुजे दिसोपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआंपाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चरपोत वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयलें तें मागणें आतां भक्तीन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सुडवंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उद्धारका कुर्तींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राज्यवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसो माय मगाचो एकवट सुगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया भाव भयणीनो हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणान वांटेली जाल्यार आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली संसारासो सोमी जेजू मोसो दैविकानान पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मात आसरो मोसो जेजू गोळ्या बोल्या दी तुजी वीट म्हाका आमच्या बलवशाचे देणे क्रिस्ता याचे जेजू गोळ्या बोल्या ती तुजी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तुपा जीवी म्हाका जेजू क्रिस्ताक
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बोमगाळ बापा भगवंत जुवा पाऊल दुसऱ्याच्या काळजांत पेटलेल्या तुझ्या मोगान थांबा नसलेल्या कष्टा वावरांनी ताणे तुझ्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करचेलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सर्पोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाले वसा क्रिस्ताच्या शांतीन जिवन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या कवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूट आमकां उगडली. सर्वोन्नीची महिमा शिकयली. Cursa sogur ciem civita Inal tuja dili ormel fa Magivon zuba audusya Bandita serbetin tuka Krista sarkya borya golya Deivik mok शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवो जुवा पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरें आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरें आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थांव दिल्ले बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरें आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाकन बसया. भगवंत जुवा पावल दुसऱ्या मुखांत मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. जायते उपकार भगवंत जुवा पावल दुसऱ्या मुखांत फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी ताणें आमकां केल्लें आसा. प्रत्येक रितीन ताचे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना त्रिदुमाच्या दिसांनी आनी प्रत्येक फेस्ताच्या दिसा पर येवन मानिकोत्सव 40 वर्सां आमी संभ्रमलीं. ह्या पुणतळार आमी आसा. जायते उपकार आमी मागिल्ले मेळ्ळ्यात मेळोनूच आसात. जायती अजापां जावन आसात. ह्या सर्वा पासून आमी अर्गां दिवया. दुवेक बरें काम मेळिल्ल्या पासून ताची आवय बापाय अर्गां दितात. एकल्या परिक्षेंत बरें अंक मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्या कॅन्सर पिडा गूण जाल्ले पासून अर्गां दिता. एकल्याची भायर पडिल्ली गाय पाटी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. रोसाचें काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून कुटुंबान अर्गां दितात. बऱ्या भलायकेंत राखून व्हेल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्यान राजकीय पार्थ सोडून बरें जिवीत तो जिवन आसा ह्या पासून कुटुंबाची अर्गां दितात. लांब काळांतावन मोगार आसलेल्या जोड्याचें लग्न बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून कुटुंबाची आनी इश्ट मंत्रां अर्गां दितात. एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्यान ताका मेळोंक आसले पयशे पाटी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. सबार उपकार
आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्लें आसा. आमच्या मतीक समाधान दिलां, आमच्या कुडीक भलायकी दिल्या, आमच्या कुटुंबांत संतोश दिला, एकवट ताणें आमकां दिला. एकामेका बगसून जियोंक, माया मोगान जियोंक ताणें आमकां कुरपे बेसावांनी भरला. समार जाणांक हांगासर ह्या मागण्याक, आराधनाक, नोवेनाक एकामेका उत्तेजन दिवंक ताणें आमकां बरेंपण दिलां. एकामेका हांगासर मागता म्हूण सांगून आनी सांगातच तांकांय हांगासर आपणान येया. हांगासर जायतें बरेंपण जावनूच आसा, बेसांवां मेळटात, अजापां जातात म्हणून आमी एकामेका उत्तेजन दिवचें आसलें बरें मन आमचें तें ताणें घालां. ह्या सर्वा पासत आमी ताका अर्घ्यां दिवया. बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या. आमच्या कुटुंबांतल्या गांवांत तशें परगांवांत आसल्या हर एका व्यक्तीक ताणें मोगान सांबाळ्ळा. दिसपडते आमी पयन करता आसतना ताणें आमकां सुरक्षीत राखलां, सांबाळ्ळां. अवघडांतलें आनवारांतलें ताणें आमकां राखून व्हेलां. ह्या सर्वा पासत ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगडाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वाकणटाव तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून उबे रावात, प्रार्थुया. भोव काकुळदारा देवा, भाग्यवंत तुजो पाल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सगत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भाग्यवंत तुजो हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळसाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळें. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मागलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजे भाग्यवंत जिणे आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दयकन बसया. आमी हांगासर आपूण तळाक येता आसतना जायत्यो मागणी थेसां वा विनवण्यो घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार जाणांक मागता बसयला. साबार जाणांच्या तर्फेन आमी हांगासर मागोवंक आसा. जशें आयच्या सुवार्थेंत त्या बेऱ्या आनी मोन्या मनशाक लोकांनी जेजू जशें हाडलें ताचे पासून तांणी विनाती केलें तशें आमी आमच्यो पिडा शिडा घेवन आमच्या भाव भयणी घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमच्या कुटुंबांनी प्रायवंत आसात, पिडेस्त आसात, तांचे पासून ती आमी मागया. एकल्याच्या जाग्याची समस्या बेगीन परिहार जावंक, दोग जाणां पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक त्राण मेळोवंक, इगर्जे लागसार बरें घर फावो जावंक, कोर्टांत आसली केस बेगीन इत्यार्थ जावंक, 11 जाणां बरें काम मेळोवंक, 2 जाणां रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 14 जाणां आमोल पियोन आनी वायट सवयेतान सुटका मेळोवंक, 7 जाणां कुटुंबांतल्या संद्यांक मतीक समाधान मेळोवंक, एका कुटुंबाक घर बांदूंक तांक मेळोवंक, एकल्याच्या जाग्याचे पयशे मेळोवंक आसता ते बेगीन मेळोवंक, 6 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, 11 जाणां भुरग्यां शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक,
एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावं एकल्याची डायबिटीस पिडा गूण जावं एकल्याचे हाती धरिल्लें काम बऱ्यान पोंदा पावों एकल्याची दोळ्याची दिश्ट फाटी मेळों दोगां जाणांचे बाळतेर बऱ्या रितीन जावं एकल्याची सर्जरी नासतना पाठीची दूख उणी जावं नात्रांक बरी भलायकी आनी समजणी मेळों एकल्याक कितेंच अडकळ नासतना बोरवेल मारून बरें उदक मेळों भुरग्यान मोबायलांत सुडका मेळ्ळो एकल्याच्या पांयाची गांठीची आनी पेंकटाची दूख उणी जावं एकल्याचे एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळो तेगा जाणां बरो फुडार मेळो एकल्याचे रियल एस्टेट बिजनेस बऱ्यान चलो MRPLांत एकल्याक काम मेळ्ळो इतलांत येवनच्या मांगडांत सुडका मेळ्ळो आतांची दूख उणी जावं एकल्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीनच मेळ्ळो शॉन म्हणल्या भुरग्याक बेंगलोर काम मेळ्ळो एकल्या दुबयचे पयन बऱ्या रितीन जावन बरें काम थंयसर मेळ्ळो दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलो उदका कडेन समस्ये असले ते पर्याय जावं काजारी जिवितांत आयिल्ले समस्ये पर्याय जावं कातीची एलर्जी गूण जावं 4th स्टेज कॅन्सर पिडा ती संपूर्ण रितीन वासू पुजारीक गूण जावन ताका बरी भलायकी मेळो दोगां जाणांक कॅन्सर पिड्यांतावन सुटका मेळो CETंत बरें अंक मेळो नर्सिंगान सीट मेळो तेगा जाणांनी खंत बेजाराय पयस करूं एकल्या भायल्या गांवांत काम मेळ्ळो एका भुरग्याचे राग हट उणें जावं एका भुरग्याचे अकावंटन्सी परिक्षा बऱ्यान जावंक एका व्यक्तीची आंगड बऱ्या मोलाक विकून वचों लिव्हराचे समस्ये गूण जावं कॅनडांत बरें काम मेळो जाग्याची केस निर्माण जावंक एग्रिमेंटान दिल्ले 10 लाख बेगीनच पाटी मेळोंक 7 वर्सां आदीं काणगेल्ले रीण पाटी मेळो गॅस्ट्री पिडे ताण सुटका मेळो सोडुल्लीं गोरवां गोठ्या पाटी येवंक फावो त्या जाग्यार इंटर्नशीप मेळो नातवाची ऑटिझम पिडा गूण जावं पेंटाची सूज उणी जावंक नातवाचे तोंडांत पडिल्ले फोड गूण जावं CMA पार्ट 2 परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळो पोटांतली दूख उलोवप उणी जावं स्टेफी फेर्नांडीस म्हणल्या व्यक्तीक कॅन्सर पिडा गूण जावं घरांत समाधान मेळो पाटीची दूख उणी जावं हे जायत्यो गरजो तांणी मागोवंक विनंती केल्ली आसात जायत्यो गरजो आमी हांगासर घेवन आयल्या साबार जाणांनी आमचे खातीर मागा म्हणून विचारले आसा कालच्या दिसा मडंका फिरगचेंत एका कुटुंबांत थंयसर बोरकांड मागोवंक तांणी सांगिल्लें आनी फाल्यांच्या दिसा तांणी बोर काडची आसा तांकां भरपूर थंयसर उदक मेळचे खातीर साबार जाणांचे कुटुंबा समस्या आसात साबार जाणांक पयशे मेळोवंक आसात साबार जाणांचे जागे विकून वचोवंक म्हजे लागीं मागिल्ले आसा निर्मार्गा जानेट म्हणल्यार एका व्यक्तीक संपूर्ण तेची 4th स्टेजीर आशिल्ली कॅन्सर पिडा गूण जावंक प्रकाश म्हणल्यार एका व्यक्तीन साबार जाणांक पयशे दिवंक आसात ताणें पयशे सगळ्यांक फाटीं दिवच्याक साबार जाणांनी सैरीक मेळोवंक मागिल्लें आसा तांचे खातीर आमी मागता आमच्या सर्गस्थानी तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां करो मोक्ष कय मोरयेची देख आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या रासा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकानू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मेरी देवाची माये आम्हा बापया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आता आणि सदां सर्वता आमेन. सुम्याचे नवी आमचो आधार आणि रसला सर्गांनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे असो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परजेन बगोवंक आनी बवाडतान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो बवाड वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे असो. तुमची तकली बघूया. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोवंक तुमी फावो. आमेन. आनी सर पोतवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सुवें सदां आसो. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसांक सर येवन आराधन करून आनी तशेंच मिसाच्या बलिदान वांटेले जावन आनी नव्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी आमचे खातीर एकामेका खातीर मागलां. पोटसंख्येन आयिल्ल्या तुमचो आमी उपकार बावडटा. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हांगासर येवन आपुरबायन आराधन सोलोन व्हरून आमचे खातीर मागिल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादेक बाप अनिल जोयल तांकां तोकूर फिरगेची विगार तांकां तुमचे समेस तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा मागसर बरें मागता. आनी आतां फेस्त मिस दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता. तुमी मुखार येवचें आनी मनाची वाती प्रधान ह्या सांगातान तुमी स्विकार करच्यो. विलियम डिसोस आनी कुटाम कैकांबा, विल्सन देखून आनी कुटाम पेरमुदे, लॉय प्रियांका मार्टीस आनी कुटाम बळकुंजे, हेलेन डेसा फार्ला, मेबल क्लॅरिन साल्डाना पंपई पयलो वाडो, एलिझा डिसिल्वा संपेगे, ब्लेज डिसोजा सांबस्त्या वाडो, डेल्फिन फेर्नांडीस फेरार, दीपक फेर्नांडीस आनी कुटाम फेरार, जॉयस्टन जोनाथन लोबा फेरार, तिमोथी डिसोजा बोंदेल, ग्रेगरी डिसोजा पेरमुदे, एलन फेर्नांडीस वेलंकनी, एडवर्ड नोरिन फेर्नांडीस सांबस्त्या वाडो. जेवणा खातीर विशेष दान दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अल्फोन्स फेर्नांडीस पेरमुदे 10,000 आनी तशेंच फ्लाविया नेल्सन मस्करेनास लोड्स वाडो 5,000. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी भगवंत जो आमकां दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता.
उबे रावया. आमी सेवकवेच्या जेवणाचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. येदोळस आमी पवित्र उदक आमचेर घेवन आमी देवाची विसणार आशिर्वादां आमी जोन घेतल्यान आनी परत हांगासर आमी माथ्यार हात दवरिनाव आनी पिडेस्तां खातीर विशेष रितीन तेलाची मागणी कर. पिडेस्तां खातीर एकामेका खातीर आमी मागलां आनी आतां आमी सेवकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आदार आमी मागया. सर्गींच्या मकाळ बाप्पा आमी सेंक वेता त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. त्या जेवणा मरी फाती तुजें बरेंपणो अनुभव करूंक आमकां फोजावं दी. त्या जेवणा मरी फात आमी सबारांक असलेंच उदार म्हण दाखोवची मनशां जायशें आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाच्यानो थंयसर आमच्या स्टॉलाच्या मुखार ई कानिके म्हळ्यार ती QR कोड आसा. तुमकां आनी मुखार पर तुमकां कळीत आसा फेस्ता दिसा आमी तें इनॉग्रेशन केल्लें. इंडियन ओवरसीज बँकाचें तें अकावंट तातूंत आसा. तुमकां कानीक ह्या फुडें पयशा रुपी घालूंक ना जाल्यार तुमकां डायरेक्ट तुमच्या अकावंटांत मोबायलांत तुमी त्या QR कोड स्कॅन केले जाल्यार डायरेक्ट कानीक त्या अकावंटाक वचून पडटात. ते तुमच्या गमनाक तें मशीन थंयसर आमच्या स्टॉलाच्या मुखार आसा. सांतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपुलबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तो आपुलबायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. मुखार पुत्रा सोवे अवखार मरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवान सुवाम पाऊल दुसऱ्या विनंती कर. भाग्यवान निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.